योकार हांव मनीषा जाधव सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। काणकोणचे पोरने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जावन रावला भूत बंगलो। 70,000 लोकसंख्या आशिल्ल्या काणकोणाक पावना 60 बेडींचे हॉस्पिटल। भलायकीच्या मळार हेच ते अच्छे दिन। नावेली स्पोर्ट्स क्लबान सीएससी कासावलीचेर मेळयले 3 विरोधात 2 गोल फरकान जैत। सेमीफायनलीत मेळयली सुवात। माजोड्डेच्या मुसन खेळा मळार रंगलो सामनो। आयतार वतलो सुको पूण सोमारा हवामानात जातलो बदल। गडगडाच्या सांगातान हजेरी लायतलो उटांगराचो पावस। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। पांजरकोण कुंकळेचो NH17 महामार्ग खूप तेंपासावन वादात सापडला। या महामार्गार व्हडले ट्रक पार्क केल्ल्यान धोक्याचे जावन रावला। दिसपट्टे अपघात जायत असतात। शुक्रारा रातीकडेन ट्रक आणि दुचाकीचो अपघात जाल्ल्यान एकलो गंभीर जखमी जाला। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही आसा ते पांजरकेरी पेट्रोल पंपा कडेन आनी हांगा राती एक एक्सिडेंट जालो आनी 2 जाण इंजर्ड जाले कडेन आसात। हांकां मडगांवच्या हॉस्पिटलांत एडमीट केले कडेन आसात आनी आतांच आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा कोता एकट्या खंय बांबोळी शिफ्ट केले कडेन आसा। हांगा एक्सिडेंट जावपाचें कारण म्हळ्यार चडशे रातीन चड एक्सिडेंट जातात। हे जे ट्रक जे येतात हे हांगा सगळी रस्त्या सायडीक उबी करतात आनीक उबी करतरीक जेन्ना पेट्रोल पंपा वयल्यान जेन्ना गाडी व्हेकल्स येतात त्या टायमार हांगा कांयच दिश पडना आनी हेचे खातीर हांगा एक्सिडेंट जातात। हेचे पयलीं हांगा कंप्लेन करून पुलिसांनी येवप बंद केल्ले हांगा ट्रक दवरचे न्हू म्हणून, कित्याक एक्सिडेंट जाता म्हणून। पूण हो एकूय एक्सिडेंट खुबशे हांगा जाले कडेन आसात। आज खंय तरी पट हे हांगा लायनीन उबी दवरपा लागले आनी हे अशें करून एक्सिडेंट जावपा लागले। म्हणजे खंय तरी ऑथॉरिटी जागी जावपा जाय आनी तेणी हांगा मातशें सांगपा जाय की हे जे ट्रक आसा काही डिस्टन्साचेर दवरचे ताके जेन्ना पेट्रोल पंपा वयल्यान क्रॉस जाता ह्या सायडी रोड आसा थंयच्यान क्रॉस जाता तेन्ना तांकां दिसपा जाय म्हणून। पूण हांगा कितें जाता लायनीन दवरतरी हांगा दिश पडना, सर्टन गॅप दवरून तरी तेणी दवरचे ना जाल्यार अशें करून एक्सिडेंट जायत रावतले आनी लोकांलो जीव आज वसत रावतलो। एक वटेन हायवे जो आसा हो अशीर आसा आनी दुसरे वटेन जे व्हेकल्स आसात ह्यो व्हडली चड गाडी वचपा लागल्यात। म्हणून हांगा लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन ऑथॉरिटीन हेचेर एक्शन घेवचे आनी ह्यो ज्यो सामके लायनीन ज्यो पार्क करतात ट्रक व्हडले व्हडले कंटेनर हे बंद करचे म्हणून मागतात। कारण तो एक एक्सिडेंट जालो पेट्रोल पंपासान ते तगत एक मोटरसायकल 2 जाण भुरगे आसले ताका सडनली तिंगा तेल ट्राक केलो आनी तेजेर मारलो 2 जाण जालो एकलो चड सिरियस आहलो आनी एकलो मातशें मार लागलो। तांकां काळें 108 आपयलो आनी एकला बाळ्ळी वयलो बाळ्ळीसान निघलो जाला म्हणून बांबोल मडगांव वयलो मडगांवसान बाळ्ळी वयलो बांबोल वयलो बांबोल म्हणून तेज्या आमकां कांय तेजी खबर ना बांबोलेची पूण हो मातशें एस्टाब्लीश आहा तें जालें ना बरें आसा काय ना। आमी हेका लागून जायते पावटी हेंचे पडिल्लो आहा हे ट्राक दोताय ते तेमी रॉंग दोताय फाटल्यान पळयत तो काय कळना सामको जाम जालो आसा तो पूण कितें जाय तें कांय समज ना। तर आनकळ पत्र आमी बोबाट मारली तर पुलीस सगळ्या एका सगळ्या कंप्लेनीन पूण तेमी बरें केल्ले तें बंद जालें अवॉयड जालें। आतां परतून आनको कमी जाला जाल्यार हेजो येवपार कितें हे कांय समजी काय मेळना। हे धर नॅशनल हायवे म्हणटा हे ट्राफीक आनी अशें करून ट्राक बा दवरले रातचे कांय दिश्टी पडना तर एकामेकांक मातले न्हू हे जबाबदारी कोण। तर हांव रिक्वेस्ट करता ट्राफीक सला कडेन प्लस आमगे कुंकळे हे मातशें क्लियर करचें म्हाका सेफ्टी फर्स्ट फक्त सेफ्टी ना जाल्यार आनी कांय उपाय ना। GOA365 खातीर रमेश नाईक रावत, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार। जोर रट्टा पेजेक जायते गजालीचो जाय थंय वापर केलो जाल्यारच ताचो उपेग जाता असो हे म्हणीचो अर्थ। हॉस्पिटलां बांदली, सुविधा दिल्यो, यंत्रणा हाडल्यो, विकास केलो म्हटले म्हण जायना। तो योग्य जाग्यार जावप गरजेचे।
30,000 वयर वोटर्स आशिल्ल्या काणकोणचे पोरणे हॉस्पिटल सध्या भूत बंगलो जावन रावला. नव्या हॉस्पिटला कुशीकच ते आसा खरे, पूण कांयच उपेगाचे ना. सध्या तरी ते पेजेक रडटा. गोंयचे सरकार आमकां सदांच सांगता की आपूण खंय जबरदस्त विकास करता आणि डबल इंजिनाचे सरकार खंय डबल स्पीडीन विकास करता. पूण प्रॅक्टिकल जर पळयलें हे सरकार खरेंच गोर गरिबा खातीर विकास करता काय कितें असो मोठो प्रश्न पडटा. काणकोण तालुको हो सगळ्यात व्हडलो मतदारसंघ आणि ह्या मतदारसंघात जवळ जवळ 30,000च्या वयर इतले वोटर आसात. त्याच बरोबर 7 पंचायती, 1 म्युनिसिपालिटी, कांय प्रमाणात भायल्यान आयिल्ले मायग्रंट सुमार 15,000च्या आसपास आसा. आणि इतले पॉप्युलेशन आसतना सुद्धा काणकोणाक जे नव्यान जे हॉस्पिटल बांधलेले आसा तातूंत फक्त 60 बेडी अरेंजमेंट आसा. हातूंत भुरग्याचो वार्ड, बायलांचो वार्ड आणि दादल्याचो वार्ड. पूण दुर्दैव अशें की ह्या नवीन हॉस्पिटलाक तेंको नाशिल्ली ही आमची ओल्ड हॉस्पिटलाची बिल्डींग जी आसा ती सामकीच अशी सामकी भग्ना अवस्थेन पडून आसा. गांवांतले लोक पयले जेन्ना बांबोळे सारक्या हॉस्पिटलान वयताले, जेन्ना जेन्ना ते डेड बॉडी दवरपाच्या रूमाक पावताले त्या वेळार ते म्हणटाले भूत बंगलो म्हणून. पूण आयज सध्या काणकोण हॉस्पिटलाक तेकूनच जे पयलींचे हॉस्पिटल आसा तें सामकें भूत बंगलो जाला. जर तर हें हॉस्पिटल रिनोवेट करून हांगासर ग्राउंड लेवलाचेर जाणट्या खातीर जर स्पेशल वार्ड केले जाल्यार कितलेशेच फायदेशीर जावंक शकता. जेन्ना खेडेगांवांतल्यान एखादो कोणी हांगासर बरें ना म्हणून येता त्या वेळाचेर जर तर हॉस्पिटलाच्यो बेडी जर फुल्ल जाल्ले आसत जाल्यार दोतोर तांकां परत घराक धाडटा, कारण हांगासर जागोच ना. पूण जर तर सरकारान हें जर पयलींचें हॉस्पिटल जर जाग्यार घातलें जाल्यार हांगासर तांकां रावपाचें आणि त्याच बरोबर ऍडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन जर केलें जाल्यार कितल्याशाच लोकांक ऍडमिट करपाक शकतले आणि हांगासरल्या लोकांक हे त्रास जावचे ना. ह्याचे कडेन गव्हर्मेंटान बेगिनान बेगीन लक्ष घालचें अशें काणकोणचे समाजसेवक जे आसात ते आमचे डी सिल्वा डायगो हांणी मागणी केल्या. सध्या हें आतां बंद आसा. जेन्ना नेवी बांदली तेन्ना आतां कितें जाता, आमचे सिनियर सिटीजन्स जावं आमचे लोक जो काणकोणचो आसा तो केन्नाय बरो ना जालो कितें जालें जाल्यार आमकां घोडे घोडे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान धाडून दिता. कित्याक हें वयर पळय आमचें न्यू हॉस्पिटल बांदलां तितून सुमार 60 बेड आसा. ते 60 बेड आमकां पावना. कित्याक काणकोणचें पॉप्युलेशन जें आसा तें सुमार 70,000 पॉप्युलेशन आसा. दुसरें 40,000 ते आमचे वोटर आसा. आनीक जे आमचे आतां 7 पंचायत आसा ह्या गांवांक, 7 पंचायत आनी 1 म्युनिसिपालिटी जाल्यार आमचे जे वोटर आसा आनी आमचे लोक आसा जेन्ना हें हॉस्पिटल आमकां पावना तेन्ना हें हॉस्पिटल तेमी युटिलायज करपाक जाय. युटिलायज म्हणजे कितें चेंज केली जाल्यार आमकां बरें जाता. कित्याक ते 60 बेड आसा त्या 60 बेडांचेर जायना. हो इतलोसो जागो आसा हिंगा असो बंद पडलो आसा तो तर युटिलायज केले जायत आमकां काणकोणकारांक एकदम गरजे जातलें. त्या देखून हांव कन्सर्न ऑथॉरिटीज ऑफ डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता तेमी हें पळोवचें, एक नदर मारची ह्या काणकोणाक. आनी काणकोणाक आमच्या कित्याक हें जायना, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लीक केन्नाच पावना आनी जायना. कितें जायना, कितें लागून जायना जाल्यार कितें तरी जालें जाल्यार आमी खंयच्यान धांवपाचें आनी आमकां कोण पावतलो. गरजेक आमकां मिनटीक जावं जेन्ना गरज पडला तेन्ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचपाचें. 45 किलोमिटर्स फॉरवर्ड आसा
आनी हो रोड अजून सारको जावंक ना आनी जालोय जाल्यार ट्रॅफिक आसता आनी डिले जाता. त्या कारणान हांव आनी एक बडे हांव उपकार मागता. कितलीं वर्सांचें सतत म्हाज्यान सांगूंक जायना. जेन्ना हें हॉस्पिटल न्यू बांदीत सान हें हॉस्पिटल बंद आसा आनी तें कसलोच इलाज तें करना. एकदम ब्युटिफूल शानदार. पयलीं लोक हिंगा येतालो, डिलिव्हरी जाताली आनी सगळे बरे भाशेन जाताले, सर्जन आसताले आनी सगळे भाशेन पॅडिट्रिशियन फिजिशियन हे डॉक्टर आसताले आनी बरे भाशेन हिंगा ऑपरेशनां जाता ती भाशेन जातालीं आनी ऑपरेशन थिएटरूय बीन थिंगा असलें आतां न्यू भितू आसा तेंवूय बंद आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. तिळारी प्रकल्पाचे पुनर्वसन केल्ले वसणुकेक 43 वर्सां उपरांत जमनीचे हक्क मेळ्ळ्यात. 1980 वर्सा दिवचलच्या साळ गावात ताची व्यवस्था केल्ली. पूण वाट, उदक, बरी शाळा अशा गजालींक घेवन त्याचे हाल जाताले. लोक आपल्या हक्का खातीर आंदोलन करत आयल्यात पूण आता तांकां थाकाय मेळ्ळ्या. सद्याक ह्या कॉलनीतल्या 201 घरांक क्लास 1 ऑक्युपन्सी दिल्या. थळावो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आणि हेरांचे हजेरेत WRD मंत्री सुभाष शिरोडकराचे हस्तुकी तांकां क्लास 1 सनदी भेटयल्यो. पळयात तो सुवाळो. उत्तरेतल्या उदका प्रकल्पा खातीर ह्या लोकांनी आपल्या घरांचो बळी दिल्लो. ते खातीर तेंच्यांनी 43 वर्सां खास्तिको काडल्यो. पुढच्या एका तासात तुम्ही त्या जागेचे स्वतःचे मालक होणार आहे. म्हणजे खऱ्या अर्थाने तुम्ही गोळेकार होणार आहे. फक्त तुम्ही मराठी बोलताय, ती कोकणी पण बोलताय, ते आता आणि थोड्या दिवसांनी येतात. तुम्हाला वाटलं की आपण गोळेकार झालो म्हणून कोकणी बरं उल्लेख झाला. त्यामुळे काय मला काही तुमचा मला डाऊट वाटत नाही. त्यामुळे पिलर टू पोस्ट तुम्ही असं हे करत होता. जेव्हा मी निवडून आलो तर सगळ्या गाव या सभेमध्ये सुंदर असतात. गाव येवपाचे रस्ते तुमच्याचं सुंदर असतात. ही कोणती फोटोमाची पण पण आता 7 वर्षांनी म्हणून रस्ते बरे असतात. रस्ते बरे असतात ते लक्षात घ्या. हे सगळं कोणाखाती? आमची खात्री मी आमच्या भावी पिढी खातीर मुली बाळा खातीर. लक्षात घ्या, हे मुली बाळा खातीर नागर खाण्या भुरग्यांनी शिकपाक जायना. कसली गांवां हाडून रावल्या काय म्हणून आमी कसली गांवां रावल्या. मोपाक घर रस्ते ना, येवच्यान वाट ना, तेवच्यान वाट ना, हे करून दिनाका. आणि म्हणून सुंदर असे गाव जे तुमचे आसा पळय न्ही, 210 कुटुंबां म्हणजे सगळे 800, 900, 1000, 1200 लोक असतले. एकंदरीत लहान मोठे सगळे धरल्यार 2000 सॉरी 1000, 1500 वस्ती असतली. तर आजच्या दिसाच्या निमित्त ऑफकोर्स आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सगळी मान्यता दिली. आमचे कॉर्पोरेशन सॉरी आमचे हाजी मिनिस्टर, त्यांचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर, कलेक्टराचे जे मिनिस्टर जे आमचे आसात पळय मामलेदार, कलेक्टराचे मिनिस्टर जे आसात त्यांनी बाबूश मोंजरात हांणी पुढाकार घेतलो आणि फायल रोखडादी क्लिअर करून दिली. आणि त्यामुळे ऑफकोर्स तुमच्या बैठकीच्या निमित्ताने पुनर्वसन मंडळ जे आसा पळय न्ही, ताच्या बैठकीच्या निमित्ताने मी परत मिटिंग जाल्ले कारणान आणि ऑफकोर्स हे सगळे करत आसतना तुमचे ह्या भागातलो आमदार म्हणून आणि जीव सोडू ना. म्हणजे आमचो जीव खाला सांग हांगा सालेरकर आहा पळय आनी कोण आहा पळय मिटींग घे, कलेक्टराकडे फोन करून पळय आनी आमचे नाव ही ऑर्डर जी आसा पळय न्ही, ती ऑर्डर तुमकां सगळ्यांक मेळटली. सनदी वाटल्या उपरांत दोतोर शेटयेन 43 वर्सां सोंसलेल्या लोकांचेर आश्वासनांचो पावस वडयताना कांय अटीय घातल्यो. पळयात कसल्यो त्यो. सगळ्या गोष्टी जर लिस्टमध्ये आहेत. स्कूल आहे, मार्केट यार्ड आहे, पब्लिक टॉयलेट आहे, बस स्टॉप आहे, ओपन वेल आहे, नालाला जागा आहे, ओपन बँक आहे, अशी प्रत्येक जागा डिमार्केट केलेल्या आहे. आणि तुम्हाला मी एक सांगतो, तुमच्या ह्या ज्या कागदवरती जे डिमार्केट केलेले प्रत्येक एरिया आहे, ह्या सगळ्या एरिया डेव्हलप करायच्या, कम्प्लीट करायचं मी हर तऱ्हे प्रयत्न करीन. फक्त एकच आहे, मला माझी एकच विश्वास असते मतदारसंघाने, तुम्ही फक्त माझ्याबरोबर राहा. तुम्ही कुठे हलू नका. तुम्ही हललात की मला पण ताण येतो. तुम्ही जर घट्ट राहिला सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार. तुम्हाला सांगतो 1.5 वर्ष झालेले आमदार होऊन रस्ते झालेले आहेत तुमचे. तुमचा शाळेचा प्रॉब्लेम होता. तुम्हाला सध्या टेम्पररी नवीन शाळामध्ये गेले. नवीन शाळेचं ऑलरेडी प्लॅनिंग झालेलं आहे. फाउंडेशन लवकरच होणार. पुढच्या 1 वर्षाच्या तुमच्या नवीन शाळेचं फाउंडेशन होणार. तुमच्या सभामंडळाचं फाउंडेशन केलेलं आहे. पुढच्या 1.5 ते 2 वर्षात सभामंडप होऊन जाईल तुमचा. असे तुमचे जे हर तऱ्हेचे असतात, तुमचं गणपती विसर्जन ते झेडपीच्या मार्फत आमच्या केलेलं आहे. गोवा 365 खातीर महेश गोळेकार आणि ओमकार देशप्रभू.
कुकी, नागा आणि मेथी हांचे मधले झूज आता गोयात पावला. कुकी बायलांक नग्न करून लैंगिक अत्याचार केल्ल्याचे इंटरनेटाचेर व्हायरल जाल्ल्यान न्यायालयांक आणि केंद्राक हस्तक्षेप करचो पडलो. मुख्यमंत्री बिरेन सिंग खंयचो आसा हाचेर बहुसंख्य मेथी समाजाचेर लक्ष केंद्रीत जाला. मणिपुरातली खोल दुराय अजूनय बरी जावंक ना. थंय अजूनय हिंसाचार चल्ला. सैन्याच्या यत्नाक लागून हे व्हड प्रमाणात नियंत्रणात आसा. आता गोंयांतले मेथी समाज परतून कुकी समाजाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो यत्न करता. तांणी कितें सांगलां ते आयकात. We want to little bit tell you about the Meitei people and what are the constituent of the Meitei people. Many of you have also visited Manipur in the recent violence also. We Meiteis have a population of the Meitei Hindus also. We Meiteis have a population of the Meitei Sanamahism, which is kind of a local deity, or I would say the local religious group. We Meiteis also have a population of 1.5 lakhs Meitei Christian. And we have also the Meitei Muslims also. And when we look onto the side of the Kukis almost like 95% would be Christians, I would say. And also sometimes they claim 99% of them are Christians also. And if you look to the real roots of the Kukis also, if you see what is the war which is happening right now with the Israel and Palestine also, you'll see Kuki people joining there as an army from the Kuki side, which they consider themselves as a lost tribe of the Israel. And that is the reason why they say that they also have a connection with the Israeli also. But you'll be very surprised to know that the first Christian in the entire state of Manipur is not a Kuki, it's not a Naga, it's a Meitei. Have understood and studied the sentiments of both the sides. People have gone with this narrative of church vandalization that around, if you have heard the number, it's approximately 350 churches which are vandalized in Manipur till date. When we commit our mistake, we are okay to say yes. And many of our Meitei intellectuals, I think even from all the way from US, all the way from all the global Manipuri federations, everyone had condemned that we don't appreciate this kind of heinous crime. But no one from the Kuki fraternity have now come up with a statement that we condemn that kind of heinous crime against a minor. Instead of that, they have organized a protest in Chochanpur to release those people who are arrested by the NIA. Instead of coming up with a protest of condemnation of that act. And that itself tells that they are not committed with their mistakes also. See, when wars are fought, it's a very foolish statement to always believe that only one side of the party is affected. It's always both sides of the parties are affected. Our Meitei houses are also burned. Kuki houses were also burned. You have been to Manipur. Have you seen any of the Meitei Kuki houses in the Imphal area completely demolished or completely, let's say, bulldozered or completely vandalized? No. It's burned. Yeah, we commit with that. It's burned, it's vandalized, it's destroyed, but it's still standing tall and high in Imphal right now. Have you seen any of our Meitei houses standing tall in Chochanpur? It's completely vandalized. I mean, logically also people see the answer itself when you see both sides of the story. Bureau Report, GOA365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नावेली स्पोर्ट्स क्लबान सीएससी कासावली पंगडाचेर 3-2 गोल फरकान जैत जोडले. नावेली स्पोर्ट्स क्लबान सेमीफायनलीत आपली सुवात मेळयली. माजोड्डेच्या मुसन खेळामळार ही सर्त बरीच रंगली. 22वे फादर बासिलिओ आंद्रादे मेमोरियल 9 साइड फुटबॉल सर्तीत निमाणे 3-2 अशे गुण मेळोवन नावेली स्पोर्ट्स क्लबान सर्तीचे उपांत्य फेरयेत सुवात मेळयली. असोसिएओ अकादमिका दी माजोड्डा उतोड्डा कलाटा हे संस्थेन ही सर्त घडोवन हाडली. सुरवेक मेळिल्ल्या यशाक लागून कासावले नावेलच्या संरक्षणाचेर दबाव हाडलो. या खेळात दोनूय पंगडांक टॅली वाडोवपाची संद मेळ्ळी. शेवटाक नावेली स्पोर्ट्स क्लबान सीएससी कासावले पंगडाचेर 3-2 गोल फरकान जैत मेळोवन सेमीफायनलीत सुवात मेळयली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी मनीषा जाधव. आयतार सुको वतलो पूण सोमारा हवामानात महत्वाचे बदल पळोवपाक मेळटले, कित्याक तर जायत्या वाठारांनी गडगडा सयत उटांगराचो पावस पडूं येता. लोकांनी सादुरताय बाळगुची. आयतार एकंदरीत सुको वचपाचो आसा, पूण सकाळी कांय सुवातांनी थोडे धुके पडूं येता. चडांत चड तापमान 35च्या सुमाराक पाविल्ल्यान ते बरेच उष्ण आसतले. रात जातकच ते सुमार 22 इतले थंड जातले. आयतारा सकाळी धुके पडटले. प्रवाशांक सादूर रावपाचो सल्लो. सांज वेळार मळबात धाडटली कुपां. आयतारचे तापमान 35 आनी 22 डिग्री सेल्सियस. 30 आनी 31 तारखेक गडगडा सांगातान पावसाची हजेरी. गोंयच्या बोट दनया खातीर खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटले. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.